नमस्कार इश्टानो, आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. अस्नोडा मार्केट प्रकल्पाचें उक्तावण करतना शिश्टाचार मंत्री माविन गुदिन्होन शिश्टाचार पाळिल्लो ना. सध्याच्या आमदाराक सोडून आदल्या आमदाराक भाजपान निमंत्रण दिल्लें अशें सांगून सरकाराच्या भेदभाव पद्दतीचेर आमदार निळकंठ हळर्णकारान टिका केल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कामां केल्या जाल्यार सहसा हांव नेम प्लेट घालिना. केन्ना तशी नेम प्लेटी ना. कोलवाळे ग्राउंड बांदला, इनॉग्रेशन केलां, कंप्लीट सुद्दां जालां जाल्यार हांवें नेम प्लेट घालूंक ना. सो आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन नेम प्लेट. आय एम इंट्रस्टेड इन कंप्लिटींग एंड गिवींग टू द पब्लीक. सो हांगा कशें आसा, कंप्लीट जालां तेच पेंडींग दवरलां. हांगोरूय केलां, पण हांगोरूय ही भाशा केल्या. 2 दीस पयलीं अस्नोड्या JSIDC मार्केट कॉम्प्लेक्स कम पंचायत घर इनॉग्रेट केला. ते एक बरी गोष्ट आनी डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय. आनी आमी कितकोय डेव्हलपमेंट केलो जाल्यार तेज्या बरोबर जो कल्चर आहा, जो प्रोटोकॉल आहा, जी खंयची संस्था आहा तितून युनिटी जावं सगळ्यांचे एकामेकाचें बरेपण हे टॉप लेवलार जे गव्हर्न करता, जे रूल करता, हे लोक दवरता काय ना तो प्रश्न आहा. पयले सुवातेर जे पंचायत घर ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर येयलो, वो पयलीं एक प्रोटोकॉल मिनिस्टर आसलो, आतां एक प्रोटोकॉल मिनिस्टर. पूण वायट दिसता की एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता, लोकांनी निवडून दिल्लो आसता, तांकां डिसरिस्पेक्ट दिवप आनी एक प्रोटोकॉल मिनिस्टर येवप आनी लोकल ज्या मतदारसंघान ज्या लोकांनी निवडून हाडलेलो हाका एक सादो फोन कॉल करिनासतना जावं विश्वासान घेयनासतना जावं एक 4 वरां सुद्दां पयलीं आसतना करिनासतना करप हो आमदाराचो न्हू जाल्यार तिनूय मतदारसंघाच्या लोकांचो विशय आहा. जे पंचायतीच्या मेंबरांक सुद्दां सांगलें गेलें ना. तांकां पासून म्हाका रातच्या 10 वॉट्सॅपाचेर ती फ्लॅगाचो फोटो येयला. आनी म्हाका सुद्दां एक डेप्युटी मॅनेजर हो 50 मिनटां इनॉग्रेशनाच्या पयलीं म्हाका सांगता की इनॉग्रेशनाक मातसो यो म्हणून, जस्ट 50 मिनिट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. तेज्या पयलीं 2012 कोलवाळे ग्राउंड आहा जो हांवें केल्लो, आनी हांवें ग्राउंड केल्लो म्हणून हेच इन्फ्रास्ट्रक्चर तो ग्राउंड आतां 7 वर्सां जालीं पेंडींग दवरला. हे दाखोवन दिता सरळ सरळ ह्या BJP सरकाराक लोकांचें पडोवंक ना. लोकांक कितें जायें आनी तें केलां, तो खर्च जाला काय जावना तें पडोवंक ना. कोलवाळे जवळ जवळ 7 कोटी खर्च केल्यात. आजून तो ग्राउंड इनॉग्रेशन बिना थंय आहा. कारण पयले हांव निवडून येयलो तेन्नाचो प्रोजेक्ट तो तेन्ना कंप्लीट जालो. आजून पासून हेच इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेच डिपार्टमेंट तो आयज पेंडींग दवरला.